आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स माझ्या वांगडा आसा नॉर्थ झेडपी अध्यक्ष कार्तिक हुंडेकर तसोच भारतीय जनता पार्टीचो नॉर्थ ताचो प्रेसिडेंट महानंद उसमोडकर आनी सुकूरचे पंचायतीचे पंच मेंबर तशेंच मिडियाक हांव सगळ्यांक पयलीं वेलकम करता. एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां की जो बोरगांवचो MLA आसा रोहन भोटे तो एवरी न्यूज मिडियाचेर सुकूर पंचायत सरपंच मेंबरांक जाली 1 वर्स जालें तो चालूच तेजें आहा कंटिन्यूस. आनी हांवें कालूय हेजेर पळयलां मिडियाचेर पळयल्लें की तो वॉशिंग मशीन म्हणटा भारतीय जनता पार्टी कडेन कांय वॉशिंग मशीन आसा. हांव ताका विचारूंक सोदतां 2017 जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसलो आनी लेट मनोहरभाई CM आसलो तेन्ना त्या वॉशिंग मशिनान तेजे कडेन वॉशिंग मशिनान घालून आसलो काय 2019 परतो गोंयचो गव्हर्मेंट चेंज जालो. गव्हर्मेंट भारतीय जनता पार्टीचो आसलो CM चेंज जालो. CM आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो. तेन्ना त्या वॉशिंग मशिनान ताका घातलो आनी त्या वॉशिंग मशिनान घातल्या उपरांत भायर सरतना तो वोलो सरलो भायर. ताका चिकल लागलो. ते करप्शन आसलें चिकल आसलो ज्यो गोश्टी नाका आसल्यो तेजे कडेन आपले तितले भायर सरल्यो. कित्याक तो म्हणटा की सुकूर पंचायत वॉशिंग मशिनान घालून क्लीन जावन कार्यकर्ते जाले. हांव खरेंच म्हणटा कार्यकर्ते जाले आनी सुकूर भारतीय जनता पार्टी कडेन वॉशिंग मशीन तशें आसा. कित्याक आमी क्लीन जाल्ल्या उपरांत आमी दाखोवन दिलें जे सुकूर पंचायत झेडपी इलेक्शनाक आमी आमच्या कार्तिक हुंडेकराक कित्याक करून हाडलो. दुसरें म्हणटा तो काल दुसऱ्याक म्हणटालो की इनलिगली हावस नंबर सुकूर पंचायतीन इश्यू केले म्हणटा. जाल्यार हे इनलिगली हावस नंबर केन्ना केले हे 2017 केल्ले. हांव डिनाय करिना केले ते केले 2017 हावस नंबर इश्यू केल्ले. हे हावस नंबर तेन्ना तो मिनिस्टर आसलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. ह्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना सुकूर पंचायतीन सेक्रेटरी आसलो तो एका दिसाक लिव्हेर गेलो आनी लिव्हेर वचोन दुसरो सेक्रेटरी येता आनी तो नंबर इश्यू करता. अशें सरपंचा कडेन जावंक शकना की बाबा सेक्रेटरीक लिव्हर धाडून हाडूंक शकना. कित्याक हेच तेन्ना मिनिस्टर आसलो हे मिनिस्टरान करून घेतलें आनी लोकांक हावस नंबर दिले. तेच हावस नंबर ते इनलिगली म्हणटा 80,000 रुपया घेतले म्हणटा 80,000 रुपीज घेतले म्हणटा. हांव म्हणटा खरेंच गव्हर्मेंटान आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जे पंचायत मिनिस्टर आसूं किंवा रेव्हेन्यू इवन होम CMान पासून इंटरफेर जावचे पंचायतीचे इन्व्हेस्टिगेशन करचें सुकूर पंचायतीचें करचें एलॉंग विथ आनी 2 पंचायती आसात. कित्याक पोरवोरीन 3 पंचायती तेन्ना प्लस हांगा 2 पंचायत आसा तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. हांव मागता तेंचेंय जावचें कित्याक थंयसरूय इलिगेलिटी खूब जाल्ल्यो आसा. थंयसरूय फ्रॉड पॉजिशन मारून आयज पासून लायसन इश्यू जाल्ली आसा. अशें शुक्रान आमी करूंक ना. आमी आयज पासून रेडी आसा इन्व्हेस्टिगेशन करीत जाल्यार आमी रेडी सारके. आमचे कडेन कांयच इलिगेलिटीज आमी करूंक ना. इवन समजा एक लायसन इश्यू करपाक जाय किंवा NOC इश्यू करपाक जाय किंवा हॉल बुकींग सुकूर पंचायतीन जे हॉल बुकींग आसा तें जर बुकींग जर करतले तूं जाल्यार हांव सरपंच आसून म्हाजे कडेन पावर्स नासलो की ताका लोकांक दिवपाक. पयलीं धाडचें पडटालें तेच्या ऑफिसान पोरवोरच्या MLAच्या ऑफिसान रोहन भोवडेच्या ऑफिसान धाडचें पडटालें घंटा मारपाक. तो घंटा मारल्या उपरांत हांवें ते मागीर ताका हॉल दिवपाचें किंवा NOC दिवपाची. जे थंयसर ताका प्रसाद कितें ताका जालो काय मागीर दिवपाचें. हे अशें आसतना जर इनलिगली हावस नंबर आमी दिले कशें जेन्ना एक हॉल बुकींग करून दिवंक शकना जाल्यार हावस नंबर कशें येतलो. हे ताका विचारूंक सोदता हांव की हे हावस नंबर दिवपाक तूंच कारणीभूत आसा. दुसरें हिल कटींग म्हणटा लँड फिलिंग केलें म्हणटा गाडे घातले म्हणटा. अशें सुकूर पंचायतीन हांव म्हणटा चलता दाखोवचें हेणी. अशें सारवळ तुमून पंचायत पेंदा पंचायत ना थंय झगड्यो चल्ल्यात मानशेकारांक मारतात. जो एडवोकेट इन्स्पेक्शनाक वयता तांकां ते मारतात. इवन गाडयो उरपायल्यो आनी ते आतां पयशे जाल्यार जाळूनय मारले. हांव म्हणटा ह्या अंडर हो जो पोरवोरचो MLA आसा तो ठग तेज्या अंडर चलता सगळें. नाल्यार हेज्या पयलीं कितलेच MLA जावन गेल्ले आसात केन्ना तश्यो गोश्टी जावंक ना. आनी एक सांगता की तो म्हणटा म्हाज्या फादराचें म्युटेशन जालें. हें म्युटेशन करपाक म्हाज्या भावान एप्लिकेशन केल्लें 2017 तेन्ना होच रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. हेजेच कडेन गेल्लो तो कित्याक तुज्या भावानी प्रेसार सांगला की आपूण तेजे कडेन गेल्लो तेजे लेन देन कित्याक म्हाका खबर ना म्हणल्यार हेणेच म्युटेशन केल्लें. हें म्युटेशन 2017 जाल्या उपरांत मागीर भावाक कळ्ळें की बाबा हें रॉंगली म्हणून तेणी एप्लिकेशन घातलां की तें कॅन्सल करचें म्हणून.
दुसरें म्हटल्यार आनी सांगता की फाटल्या दिसांची म्हाजेर ईडीची इन्क्वायरी चालू आसली. हेनी प्रेसार सांगलां की आपूण पीएमओ ऑफिसान कंप्लेंट केली म्हणून त्या खातीर जालें म्हणून. मान्य जावं जालें आसतलें, हांव ना म्हणिना. म्हटल्यार आयज तेजी ऑर्डरूय जाली. काल डिसेंबर 14 2020 तेजेर ऑर्डर जाली इन फेवर ऑफ आमच्या फॅमिलीच्या. हे सगळें हो खाली ताका कितें जाय, ताका पंचायत जाय. तो पिसो जाला, सारको पिसो जाला, तो फ्रस्ट्रेट जाला की पंचायत गेली. आतां कार्तिक कुंडेकर सामान्य भुरगो, म्हाज्या आरकुलो गरीब भुरगो, आमी खंय तरी वयर येयले आनी लोकांचें काम करतात आनी लोक आमच्या वांगडा आसा कित्याक लोकांनी कालचे इलेक्शन दाखोवन दिल्लें आमकां. त्या खातीर तो गेला, तेच्या पांया पंची माती गेल्ली आसा. आनी हांव सांगूं सोदतां, हो पयलो नाटकाचो पयलो अंक आनी 2 अंक उरले जावपाचे आसात. त्या 2 अंक आनी हांव तेजे कडेन कमी तो 10 वर्सां तेजे कडेन आसूं, म्हाका ते ईच एंड एवरी खबर आहा तेका तो तेजी कितें इलिगेलिटी आहा पळय त्यो. एक मनीस सांगता आपलो 1 इंच पासून पुरून जागो ना म्हणून, जाल्यार 10 8 स्क्वेअर मिटर फार्माच्या नांवान जागे खंयचे जागे येयले. मिनिस्टर आसतना पयलीं नसले. आमी तरी खंय तरी आमी बिझनस करून आमी आमच्या आदले बापाय जागे आसात, आमी घेतलेले आसात. हेजे खंयचे परवरून गेले तेन्ना एक नसताना म्हणटालो त्यात हेजी इन्क्वायरी जावची म्हणटा. गव्हर्मेंटान मागता की आनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी कडेन मागता की आमी हेजी इन्क्वायरी तुमी करची म्हणून. थँक्यू. तुमचें नांव संदीप बदलकर, सुकूर सरपंच. कार्तिक कुंडेकर, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, नॉर्थ गोवा. माझ्या वांगडा महानंद अस्नोडकर, नॉर्थ गोवा भारतीय जनता पक्षाचे प्रेसिडेंट, सुकूर सरपंच श्री संदीप बदलकर. वांगडी माझ्या वांगडा सुकूर पंचायतीचे मेंबर संदीप मांजरेकर, कीर्ती कुंडेकर, दिता सोलोको, शीतल आरोलकर. सांगूंक सोदता की काल हांव मिडियाचेर पळयतालो की वॉट्सॅपाचेर म्हाका एक मेसेज येयली आनी ते मेसेज ओपन करता फुडें दिसलें की एसांब्लीची मेसेज म्हणून. आनी पळयता की आमदार आमचो रोहन भोवटे, परवरीचो आमदार, तो अशें उलयतालो की ताका तें सूट जायनासलें. भाटकारशाही ही अजून त्याच्यान हांवें दिसता म्हणजे हुकुमशाही, भाटकारशाही ताका खबर ना हो देश, ही कंट्री डेमोक्रेसीक कंट्री म्हणून. पूण तेजी मेंटेलिटी अजून तशीच आहा. आमी जेन्ना ताका हांव आसलो, ही टीम आसली सुकूर पंचायती, तेन्ना ताका आमी वेलकम केल्लो की अशें वेलकम केल्लो की ताका भारतीय जनता पक्षाची तिकेट गावतली ह्या उद्देशान आमी ताका वेलकम केलो. ताका चल भारतीय जनता पक्षाची, पूण ताका इंडिपेंडंट रावलो, आमी ताच्या वांगडा रावले कितें विश्वास तोडूंक ना. पूण तेणी आमचो विश्वास तोडलो. आमी लोकांच्या पर्यंत भोंवले, सांगपाक भोंवले की बाबा हो असलो बरो मनीस, एकदम बरो मनीस, गांवांत बरें करतलो, हें करतलो. पूण आयज एसांब्लीत तो उलयता की जी घरां कुंबल्यादीन आहा, जी घरां लोकांची बहुजन समाजाचे लोक भरपूर लोक आहा, जे काही कारणा खातीर जे एप्रोल हाडून पावना, पंचायती पर्यंत एप्रोल हाडून दिवन पावना. हे जेन्ना मिनिस्टर आसलो आमदार 17 तेन्ना लोकांक सांगलें की आपूण तुमच्या सगळीं कामां करतलो, सगळ्यांक न्याय दितलो. पूण आयज तोच आमदार एसांब्लीन शपथ घालता की हे जे लोक रावता, कोंबल्यादीन रावता, ते सगळे इल्लीगल. कांयच कळना. हे नालायकपणाची भाशा, नालायक मनीस. हेका हांव न्हू हे लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता, परवरच्या लोकांक, गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता की हो शेड्ड्या भशेन आपलो रंग बदलता. जो शेड्डो आसा, शेड्ड्याक पयलो आसलो, शेड्डो रंग बदलता, तो रंग बदलता. लोकांच्या दारांक इलेक्शनाक वयताना लोकांक पांय पडोन हात जोडून जे भरपूर रिक्वेस्ट करता. पूण ते हे फावटी तुमी लोकांनी फसचें न्हू. हे लोकांनी सामकें लक्षांत घेवचें की हे मनशान इल्ले आसा लोकांक फसयलेले आहा, इल्ले आसा गांवांत झगडी लायलेली आहा, इल्ले आसा लोकांक फूट घातलेली आहा. आयज तेणी म्हाका अशें दिसता की जे एसांब्लीन हांवें पळयतालो काल एसांब्लीन भरपूर म्हाजे कार्तिक, हांव सामान्य मनीस, त्या भारतीय जनता पक्षान म्हाजेर जो विश्वास धरून म्हाका तिकेट दिली, ज्या गांवच्या लोकांनी म्हाजेर विश्वास धरून म्हाका निवडून दिलो, कार्यकर्त्यांनी निवडून दिलो, भारतीय जनता पक्षाच्या ज्या हाय कमांड आहा तेंच्यांनी सीएमान सगळ्यांनी मेळून म्हाका जे अध्यक्ष पदाचें पद दिलें, नॉर्थ गोवाक जबाबदारी दिली, ती जबाबदारी हांव बरे भशेन हांव करतलो. पूण ह्या आमदारान पळोवन उजो जाला. काल हेतून सवय घालतालो की हेका दिलें की तेंच्यांनी गाडे जे आहा, गाड्याचो एक इशू काडटलो. गाडे जे आहा, लँड फिलींग आहा, हायवे वयता, हायवे लँड फिलींग केलें. लँड फिलींग करना फुडें थोड्या लोकांचे जागे गेले, जे भरपूर भुरगे आहा, जे बेकार भुरगे आहा. हो जो आमदार आसलो तेन्ना मिनिस्टर जाल्लो, जे सरकारान पांय पडोन येयल्लो की आपूण
आपल्या भारतीय जनता पक्षाचे ट्रस्ट हा आपूण आपले फेथ हा आपल्याक घेया आमदाराचो मिनिस्टर केलो आमचो मनोहर भाई लेट आयज आमच्या मदीं ना भाई तेणी विश्वास धरून ताका एक वॉशिंग मशिनान घातलो ते वॉशिंग मशीन म्हणटा येयल्लें आसा हांव न्हू तेणी खंयचे तेणी फॉरन मशीन हाडलां त्या फॉरन मशिनान तेणी खूब जाणां घालून पळयली पूण आसा तशेंच जाता हे आमचे सुकूर पंचायती मेंबर पसून आहा तांकां सुद्दां तेणी त्या वॉशिंग मशिनान घातले आपूण हाडलेलें पूण भारतीय जनता पक्षाचे वॉशिंग मशीन तो म्हणटा तेजे गजाली सांगता तेजी उतर सांगता की ज्या वॉशिंग मशिनान ताका सुद्दां घालून पळयलो 2.5 वर्सां पळयलो ताका पूण ताचो चिकल वचना आहा तो आपले रूप दाखयले शेड्या भशेन आहा तोच पार्टी आयज सीएमाच्या नांवान जे सीएमान 1 वर्सा पसून कंप्लीट 1 वर्स निकतेच कंप्लीट जालेले आहा जो रात दीस काम करता आयज गोंया खातीर स्वयंपूर्ण भारत हो तरी स्वयंपूर्ण गोवा उद्देश धरलेलो आहा जे गांवांनी जे स्किमी पावोंक ना जे स्किमी पावोवपाचे जे कोणाक लायट ना टॉयलेट ना हे स्किमीचेर हे जे उताराचे सीएम आमचो फुडें सरलेलो तरी हो आमचो सेवय घालता जे आयज कुंबलेतीन भरपूर लोक जागे आमचे आयज सेरुला कुंबलेदार व्हडली कुंबलेदार कालूच म्हणटालो तो ती कुंबलेदार जे कुंबलेदारीन भरपूर लोकांची घरां आहा जे काही अडचणी खातीर जे गांवचे लोक काही अडचणी खातीर गव्हर्मेंटा पर्यंत पावंक ना जे गव्हर्मेंटा पर्यंत नंबर गावना तांकां भरपूर जी अडचणी आहा पंचायती पर्यंत पावंक ना आयज भारतीय जनता पक्ष तेंच्या फाटल्यान आसतले आनी आसा हेज्या फुडें आसतले हांव सीएमान रिक्वेस्ट करता की त्या लोकांक जे जे हितून स्किमीनी जे जे अडचणींनी तांकां खंय मदत करूंक जाता तशी मदत करपाची सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता कळकळीची रिक्वेस्ट करता की ह्या आमदाराचे आयचे न्हू हो आमदार लोकांक प्रॉमिस केलेली की आपूण तुमकां सगळ्यांक जे जे स्किमी आहा जे जे घरां आहा इल्लीगल ती लिगल करून दितलो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना तेणी एक भुरग्याक सुद्दां परवडून कामाक लागना हें दिसता म्हाका दिसता की हांव न्हू तो कितें उलोवंक सोदता आनी कितें तें पूण म्हाका तेणी कालच्या एसेंब्लीक मात व्हडलो केलो हांव आयज बारीकसो बहुजन समाजाचो बारीक हांव गाड्याकाराचो चेडो जे हांव आयज लोकांच्या मोगान लोकांच्या सपोर्टान आयज हे जाग्यार आहा म्हाका जबाबदारी दिल्लेली आहा ती आयज तेंच्यान पळोवनूच जाली भरपूर खंय गजाली सांगपाच्यो आहा की तुमकां जे इश्यू आहा जे इलिगली म्हणटा जे इलिगली ते चालू ताजे तोंडान आयज तेणी फक्त ते प्रेस घेवन इल्लेसो प्रेस घेवन हांव न्हू ते प्रेस घेवन कितें करपाचें आनी कितें धरपाचें ते खातीर ते इल्लेसो प्रेस घेवन गव्हर्मेंटाच्या एगेन्स्ट उलयता अरे बाबा हो गव्हर्मेंट जी कामां करता कोविडाच्या टायमार भरपूर कामां केलेली आहा गव्हर्मेंटान हे सीएमान भरपूर कामां केलेली आहा आयज हांव ताका चॅलेंज करता जे इलिगली म्हणटा न्हू इल्लीगली येयले असं म्हणित जातो हांव ताका चॅलेंज करता जी इल्लीगली कितें आहा गांवची घरां जी लोकांची आहा ती ताका एक घराक वचून ती नोटीस न्हू ती मोडून दाखोवची हात लावन दाखोवची आयज आमचो सरकार आहा आयज म्हाज्या वांगडा सरकार आहा आमी सरकारा वांगडा आहा हे गांवच्या लोकांक सांगता की आयज तुमी तेज्या वांगडा आहा तुमकां तेणी फसयलेले आहा आनी भरपूर जे आहा तांकां सांगता तुमी बोकडे जावं नाका बळीचे बोकडे येयल्ले आसा त्या बोकड्यांक धरता आनी इल्लीगली कामां करूंक येता गमटेक धरता आनी बोकड्याची खबर आहा तुमकां बोकडे गमटेक धरतकूच मेळ करता थोडे आहा मे म्हणपी तेंचे गमटेक धरता तूं हें काम करूंक जाय इल्लीगल तो गमटेक धरना मे करता म्हणजे मे आपूण आहा तुज्या वांगडा हें तुमी जावचें न्हू तुमी बळीचे बोकडे जावचें न्हू हांगासर भरपूर जी कामां आहा भरपूर स्किमी आहा त्यो आमी तुमच्या कडेन पावपाचें काम करतले आयज तेणी सुकूर पंचायतीची आहा इल्लें म्हणटा की सुकूर पंचायत ही गार्बेज पंचायत ही गार्बेज हांव न्हू तेमी गार्बेज कित्याक म्हणटात म्हणजे तुज्या वांगडा जेन्ना जे टायमार तुमच्या वांगडा आसले जी पंचायतीन तुका साथ दिलो आयज ह्या जाग्यार पावलो तीच पंचायत आयज गार्बेज म्हणजे तुज्या वांगडा रावता तेन्ना बरी पंचायत तुज्या वांगडा रावता तेन्ना ते बरें आनी तुज्या वांगडा ना तेन्ना ते गार्बेज आयज तुमी सगळ्यांक समजून घेवचें आयज ताका आयज हे सुकूर पंचायत बाकीचे सगळे पंचायती आहा ते पंचायतीन बाकीच्यांनी लक्षांत घेवचें फाल्यां तुमचें मातशें कितें तरी जालें तेजे कडेन जो पर्यंत वेव्हार जायना सामको तो पर्यंत मनशाक कांयच कळना हांव न्हू तुमकां बाकीच्यांचो वेव्हार कसो कितें जाला आसता तेजे कडेन पूण आयज तुमकां सांगूंक सोदता की आयज भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आहा आयज हांव ज्या सरकारान म्हाका जी जबाबदारी दिल्या नॉर्थ गोवा जिल्ला पंचायतीची जी कामां आहा ती हांव कामां जी जबाबदारी दिल्या ती कामां हांव सगळ्या कडेन पावोवपाची हांव काम करतलो वांगडा सगळ्यांक घेवन फुडें सरतलो आनी मेन म्हणटा तें सांगपाचें म्हटल्यार ही म्हाज्या इलेक्शना टायमार तुमचे मॅनिफेस्टो काडलो मॅनिफेस्टो आसलो म्हाजो सगळे लिडर आसले सदानंद शेट तनावडे जे आमचे पक्षाचे हे आहा प्रेसिडेंट आहा पार्टीचे प्रेसिडेंट आहा आमचे सीएम आहा सगळ्यांक धरून मॅनिफेस्टो काडलो पार्टीचो मॅनिफेस्टो काडलो जी पार्टी जी जे आयज कितें आहा जे कितें करपाचो आहा
जो जिल्हा पंचायत निवडून येयल्या उपरांत हांव कितें करतलो तो मॅनिफेस्टो काडलेलो ते मॅनिफेस्टो सगळे आमचे व्हडले टॉप मोस्ट लिडर आसले सगळे इवन PM मोदीचो पसून हे आसलो फोटो आसलो तेजेर जाल्यार हे ते बाकीचे सगळे कॅन्सल केला हे आमदाराचे मनीस हांव डायरेक्ट आरोप करता तेजेर निर्लज्ज नालायक मनीस आहे ते नालायक मनशांनी आतां तर हेच्या फुडें हांव न्हू सुदारचे ते थोडे दीस उरलेले आहा परवरसून वयपाचे ती आमी तयारी केल्ली आहा ताका परवरीसून धाडपाची ते मॅनिफेस्टो नाकाले आपले नाकाले घातले की कार्तिक गाडेकारांचो लिडर कार्तिक जागे करून निघता अरे बाबा हांव रावता म्हाज्या आवयच्या घरान आयज वचून हांव सांगता आयज वचून आवयच्या घरान रावता आई आहा म्हजी त्या आईच्या नांवार घर आसलें त्या घरान रावता म्हाजे जागे खंय आहा कितें आहा तें हांवूच न्हू आयज हांव सर्वसामान्य म्हाका सर्वसामान्य येयल्ले आसा सगळे म्हणटा की सर्वसामान्य कार्तिकाक तिकेट दिल्या हांवें लोकां खातीर काम केलां खरो जो लिडर आसा हांव ताका सांगूंक सोदता सगळ्या हाका खरो जो लिडर आसा सगळ्यांक घेवन चलता सगळ्यांक घेवन वयता ताका खबर आहा हांव न्हू तो येयल्ले आसा बारीक बारीक कितें करता आनी पिशेपणां करून पिसो जालो तो आतां सामको पिसो जालो आमदार परवरचो तो कितें उलयता आनी कितें तें हांव न्हू जे गाडेकार म्हणटा अरे बाबा गाडेकार जे आहा ते भुरगे गांवान बारीक बारीक गाडे घालून आपले पोटां भरता हांवें ताका सांगूंक सोदता की ते गाडे बिडे जाल्यार काडया पूण ते भुरगे जे आहा तूं येयल्ले आसा लोकांक भुरग्यां कडेन किल्लस करता ते भुरग्यांक कामां दी कामाक लाय ते भुरग्यांक गव्हर्मेंट नोकरी दी ते गाडे काडया शेतां भाटां जी आहा ते रस्त्या खातीर केल्लेली आहा फाटल्या दिसा म्हणटा की हांवूच एप्लिकेशन केल्लें हांवें केल्लें एप्लिकेशन गव्हर्मेंटा कडेन की शेतां भाटां कितें आहा गेल्या रस्त्या खातीर तांकां कितें बेनिफीट गावचें जे कितें आहा रेव्हेन्यू तांकां गावचो कित्याक शेतां भाटां गेल्लेली आहा हांव नको तेजे शेतां भाटां गेले भरपूर तेजे आख्खे परवरीचेर तेजे भरपूर नजर आहा आमी म्हाजो बापूय जो आसलो आयज एक्सपायर जालो एक रानां कट करतालो रानां घेतालो बारीक बारीक कापपाक म्हणजे वेणपाक घेतालो तेन्ना हांवूय वयतालो तेज्या वांगडा की वयर जे हांवें हांव फाटल्या दिसान आयकतालो आनी पळय हांव मदींच गेलो की याद येयली म्हाका त्या जाग्यार वयपाची आनी त्या जाग्यार गेलो वयर पेन द फ्रांस एसेंब्ली फाटल्यान थंय एक जागो आहा अशें कोण म्हणालो की आमदारान थंयसर एक कंपाउंड घालून दवरला आनी आपल्याक हाडून दवरला कुंबलियात लँड तो हांवें दिसतालें की कुंबलियात लँड तो ते कुंबलियात लँडीन खंय तरी जागो घालून कंपाउंड घालून दवरला आनी हांव फाटल्या दिसान पळयलें जाल्यार ते कंपाउंडाक गेट सुद्दां ना हांव न्हू कितें म्हणून केला काय म्हणजे हय तो आपूण सांगता की तेणे एक आपूण एक हें म्हणून केल्या आयकतालो हांव की कंपनी म्हणून केल्या आनी त्या कंपनी थ्रू जागे रॅबिंग करता ग्रॅबलिंग करता सामकी ते हांव सरकारा कडेन मागता सीएमा कडेन मागता की तेणी ही योग्य ती कारवाई करची योग्य ते लक्ष घालचें हे परवरी नाकाल्ले चालू आहा हुकुमशाही चालू आहा परवरी हांव दादागिरी चालू आहा तेजेर हांव सीएमा कडेन कळकळी हात जोडून मागता की तेणी हे लक्ष घालचें की सीएमा कडेन 4-5 फायली पावलेले हांव फाटल्या दिसान खबर काडलें की सीएमा कडेन 4-5 फायली पावलेले आहा की सीएमान ती फायलीचेर लक्ष घालून सीएमान ते फायलीचेर स्टडी करून वेळांचो वेळ घालून ज्यो फायली स्टडी करून ज्यो आहा इलिगलिटी जी दादागिरी खंय केल्या जे थंय अडचणी हाडल्या लोकांक जे खंय लोकांक प्रॉब्लम करता ते प्रॉब्लम सॉल्व करपा खातीर परवरीन लक्ष घालचें सीएमान हांव सीएमाक कळकळीची विनंती करता काळजांसून विनंती करता हे परवरकारां तर्फून विनंती करता की हांवें फाटल्या इलेक्शना पासून पळयलां की भरपूर तांकां त्रास केले मॅनिफेस्टो काडले लोकांक भुरग्यांक धमकी दिवं लागले अजून हो आहा की अजून हुकुमशाही चालू आहा भाटकारशाही चालू आहा तेजी लोकांक आपयता आपल्या ऑफिसान आनी हें कर तें कर धमकी दिता त्यो धमक्यो लोकांनी समजपाच्यो की आमी आहा लोकांच्या वांगडा आमी आसतले सरकार आहा आमचो कितें आहा जाल्यार आमकां आमी आसतले सगळे कितें करपाक सीएमा पर्यंत आमकां आमचो सरकार आहा सीएमा पर्यंत तुमी कितें सांगता जे तुमी आमकां कितें सांगतले जे कितें आहा घटना घडलेले आहा जे कितें आमी सीएमा पर्यंत पावपाक हांव जाल्यार फुडें आसतलो हें हांव दोन शब्द सांगता देव बरें एक मिनिट तुम्ही आता म्हटला की रोहन खंवटेक चॅलेंज दिला बेकायदेशीरपणा दाखोवन दिवची म्हणून आणि सरपंचान म्हटलं रोहन खंवटेचे खूप भानगडी आपल्याक खबर आसा आता रोहन खंवटेन तुमची बेकायदेशीर दाखोवन दिली ना जाल्यार तुमी तेजी मागणी करतले ते आमी वेळ तुका सगळ्यांक सांगतले वेळ जेन्ना ना चॅलेंज दिला ताका कळून कितें आम्ही स्टार्ट केला पहिले नाटकाचा अंक चालू केला नाटक आम्ही सोबतीला आम्ही ह्याच्या पयलीं काय नाटक हे सोबतीला आम्ही ह्याच्या पयलीं तेका उलोवंक दिलें. सुकूर पंचायती सोबतीला नाटक घेतलं. तो वगैरे रावला तुम्ही वगैरे रावता तेजे भानगडी हे करून ना ना वगैरे होता सुरवात नांदीची सुरवात जालेली आहा त्याच्या पयलीं आमी काय उलोवंक नासलें कोणा कडेन असं वाटतं का हांवें सगळें पळयतलें की तुका बीजेपी प्रेसिडेंट आसा सो फूल सिच्युएशन तुमी कशें पळयता बिकॉज त्या पार्टी तुमचे आतां त्या पार्टी तुमचे कार्यकर्ते आसा एलिगेशन तितलेंच आसा आनी केडीनी आयज ते तितलेंच आसा सो हाऊ डू यू गेट फ्रॉम ऑल दीस हांव ताका फाटले वर्सभर पळयता की ज्या वेळारसून ताका मंत्रीपदा वचून काडून उडयलो म्हाका कार्तिक बाबान सांगलें आमच्या सरपंच म्हज्या फ्रेंडान सांगलें
आणि तुमकांय खबर आसा की तेणी जर काम केलां ना फक्त प्रेस कॉन्फरन्साक घेवप की ज्या वेळेस फाटल्या वर्साक जे कितें आमचेर संकट येयले त्या संकटाक हांवें पळयलें की हांव उत्तर गोंयांत खूब भोंवतालो आनी हांव सुकूर पंचायतीचें अभिनंदन करता की ह्या लोकांनी लोकां खातीर बरें काम केलें. घरा घरा पर्यंत वचप, त्या लोकांची कितें गरज आसा ती विचारून घेतली, त्या लोकांक जे कितें शक्य आसा ती व्हरून तेंचेर पावयली. आज हांव डायरेक्ट आरोप करता की रोहन कोटचे जे कार्यकर्ते आसले जे तेच्या बरोबर जी टीम आसली तेंच्यांनी ह्या वेळार धंदो केलो फाटल्या वेळार. आनी आमच्या परवरी मतदारसंघातल्या लोकांक खबर आसा की मार्केटान जे भाजयेची जो समज फॉर एक्झाम्पल कांदो हो 25 रुपया आसलो, अफकोर्स तो हाडपाक एक 5 रुपया वयर खर्च करून 30 रुपयान विकूंक शकताले, पूण तेंच्यांनी त्या लोकांनी जो आमच्या रोहन खोटेचे जे कितें ग्रूप आसलो तेंच्यांनी डब्बल रेटीन विकलो. अशी प्रत्येक गोष्ट. पण ती आमच्या जे सुकूर पंचायतीन आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते जे परवरी मतदारसंघात आसलेली जे कितें रेटीक पडल्या ते रेटीक विकले आनी ते सगळे जनतेक खबर आसा. आनी तुमकां खबर आसा की प्रत्येक वेळार तुमकांय खबर आसा की फाटल्या वेळार तो भितर घरान बसतालो, गजेर प्रेस कॉन्फरन्साक येतालो, ऑफिसान आसून आनी प्रत्येक हेजेर खंयचो इश्यू जालो की हो म्हाजो म्हणटा तो ट्रेलर फुडले पिक्चर पळोवया. आमी परवरीचे लोक तेजे पिक्चर पळोवपाक रावल्या आनी हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदता तेजे पिक्चर केन्नाच रिलीज जावचें ना. तो 1 नंबर फटींग आसा. कारण सरकार नासतना सरकार बरोबर आसलो आनी तो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो. आज तो बेकायदेशीर हेजेर उलयता. 2.5 वर्सांनी तेणी कित्याक एक्शन तेजेर घेवंक ना? ताका कोण आडयतालो? ही टीम आयज पूर्ण वायट जाली खेळाच्या खातीर. हे आज म्हाका खबर आसा की हांव भारतीय जनता पार्टीचो खंतो कार्यकर्तो आसा. सुरवाती पासून हे म्हाजे मित्र त्या वेळार रोहनाक आसले. त्या वेळार हे सगळे बरे आसले. आतांच ते वॉशिंग मशिनान गेले. पण आयज सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे जर तो वॉशिंग मशीन म्हणटा ते काय तिने कितेंय म्हणपाचें ताका कांय ना, ताका अर्थच ना. ऑफकोर्स आमचे कडेन बरें वेवस्थीत वॉशिंग मशीन आसा. आमी जो कार्यकर्तो हाडटा तो कार्यकर्तो घडयता. आनी आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान दाखोवन दिल्लो आसा की मनोहर भाईच्या आदाराक हात धरून तो आमच्या पार्टीन येयलो. 2.5 वर्सां मिनिस्टर रावलो. आनी ज्या वेळार पार्टेक कळ्ळें की हेका कितलोय शाबू घातलो, हेका कितेंय जर यूज केलो नाल्यार हो धटीत मनीस आसा कावळ्याक कितलोय नाणेलो नाल्यार तो काळोच आसता. हांव आज ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. ज्या वेळार मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें की हो आमच्या वॉशिंग मशिनान घालून साफ जावपाचो ना, त्या मुख्यमंत्र्यान ताका काडलो आनी खेळाक लागलो. जे पद्दतीन म्हणटा न्हू की भातांतलो खंय आमच्या सॉरी तांदळांतलो गोटो काडटा हे आमचो कण काडटा कण भायर वयता तसो ताका भायर उडयलो. भायर न्हू बोकाक खोट पडलो. इतलेंच न्हू आनी एक सीएमाचें अभिनंदन करता की ज्या वेळार तेणी आमचो मांबळे बाबाक रिटायर्ड टिचराक भर असेंब्लीन घट धरलो आनी ताका दादागिरीची भाशा केली. तेच रातीन ताका अरेस्ट केलो. ती तेजी दादागिरी आतां चलपाची ना. तेजीच न्हू कोणाचीच चलपाची ना. हे सरकार भक्कम आसा. हे सरकार कायद्याचें आसा. खंयच्याच पार्टीचो कोणूय जर अन्याय करीत गोंयचे जनतेचेर म्हाका दिसता आमचो मुख्यमंत्री ताका उगी रावपाचो ना. तुमी तिघी बरोबर आसा. सो आनी 7-8 म्हयन्यांनी असेंब्ली इलेक्शन आसतलें. परवरी मतदारसंघाचें तुमी पळयत जाल्यार कशी स्ट्रॅटेजी आसतली? तुमी आनी भरपूर कशें आसतलें? आज तुमकां सरपंचान सांगला की हो अंक नंबर 1 आसा. 3 अंकी नाटक आसा आनी एक 3-4 म्हयन्यान दुसरो अंक जातो आनी तिसऱ्या अंकान ताचो म्हणजे कसो नाश करप हें ठरयल्लें आसा. आमी न्हू परवरीच्या मतदारसंघात लोकांचे तुमी बरोबर आसतले. ऑफकोर्स 100%. आमकां विश्वास आहा हे फावटी आमी ताका म्हणजे हांव म्हणिना की तेजे डिपॉझीट पूण ताका वेवस्थीत ताका घरा हाडटले. कारण ही मेन टीम आहा ही धाडपी तांकां. तुमच्या मदलो घरांत हाडपी कोण आसतलो? ताची पार्टी डिसिजन असो कित्याक गोंय येता म्हणजे तिकेटीच्या बद्दल उलयता न्हू. आमची तिकेट ही कमल परवरी मतदारसंघ आसतलेच न्हू. आसूंकूच जाय. जितले आहा तितले एक जाय नाल्यार पावरफूल टीम जातली. जातलीच न्हू. सगळे एकच कडेन आहा. धन्यवाद.